नमस्कार सगळ्यांक हांव विनोद नायक। आयचे रेसिपीन आमी करया तिसऱ्यो। हांगा इंग्लंडाक तिसरे मेळपाचे म्हणजे मातशें डिफिकल्ट, मातशें कठीण आहा। तर हांगा खुबे खूब मेळटा खुबे, तर आमी खुबे घेवन करया। आयज खुबे घालून आमी सुके करया। सामग्री पळोवन घेयात। नाल्ल, गरम मसालो, हळदी पीठ, मिरसांगे पीठ, ओली कोथमीर, हे मोठे मीठ घेतला हांवें, तुमकां जाय ते तुमी मीठ घेयात। 2 टमाट आहा, हे 2 कांदे आसात, 2 हरवी मिरसांग आहा, 3 टेबलस्पून तेल आहा। हे खुबे घेतला हांवें आणि हे खुब्याचे कटरस। मातेच्या अंड्यान आयज जेवण करया आमी। अंडी गरम जाल्या उपरांत तेल घालया, तेल बरें गरम जाल्या उपरांत कांदो घालया आणि आता घालया ओली मिरसांग। कांदो आणि ओली मिरसांग घालून बरें भाजून घेवप। कांदो भाजून जाल्ले आसा, आता आमी घालया टमाटो, हे हळदी पीठ घातलें, आता मिरसांगी पिठो, सुकी कोथमीर पावडर, तर बरें एका भाजून घेवया आमी। आता घालया खुबे, बरें मिक्स करून घेयात। आणि तिसऱ्याचे कटरस, तिसऱ्याचे उदक उजरायल्ले, हेतून काय एडिशनल हांवें उदक घालूंक ना। आता 5 मिनटां धाकण लावन शिजोवया। हे तिसऱ्याचे सुके तुमी खावन पळयात आणि म्हाका कळयात तुमचे रेसिपी कशें जाले। म्हाका 100% सांगता, तुमकां ते शुअर ते रेसिपी आनी भरपूर आवडटले। 5 मिनटां जाल्ले आसा। हा, घर भरून परमळ येवपाक लागला, एकदम भूक लागतली, एकदम भूक लागपाक लागला पळोवन। आता आमी घातले किसलेले नाल्ल आणि आता गरम मसालो घालया। गरम मसालो लेट घालपाचें कारण म्हणजे कितें, गरम मसाला ऑलरेडी शिजल्ले आसता, परतून परतून ताका भाजले ते कडूसाण मारतले। आता घालया मीठ तेच्या उपरांत, तर नाल्ल घालून आनी एक 5 मिनटां शिजोवया आमी। पाच मिनटां जाल्ले आसा। आता आमी घालया ओली कोथमीर। हा, पळया कितले सुंदर दिसता ते, पळयात। हे आमचे तिसऱ्याचे सुके झाले तयार, कितले सोपे। आणि तुमकां हे व्हिडिओ कसे दिसले ते म्हाका कमेंट सेक्शनात कळयात। मेळ्या दुसऱ्या व्हिडिओन आनी कितें तरी नये करया। देव बरें करूं।